नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। लोकसभे पयलीं डिलिमिटेशन आयोग स्थापन करता मुख्यमंत्र्याचे एसटी आंदोलक शिष्टमंडळाक तोंडी आश्वासन। आंदोलन तात्पुरते स्थगीत। भ्रष्टाचाराच्या आरोपावयल्यान विधानसभेत बोवाळ। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान लावन धरिल्लो विशय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मडगांवां जावपी सभेच्या तयारेक बरोच नेट 20,000 गोंयकारांक प्रधानमंत्री करतलो संबोधीत। दिल्लन खून प्रकरणात दुबावितांक 10 दिसांची पुलीस बंदखण। पुलीस तिसऱ्या दुबाविताच्या सोदात। सरकाराक जमाना, मात विश्वजीत ज्येष्ठ नागरिकांक अयोध्या धाडपाक तयार। विश्वजीतूच खरो विकास पुरुष, विजय सरदेसायाचो सरकाराक तोमणो। पिळगांवच्या शेतकारांनी मायनिंग रस्तो आडयलो। शेती वेवसाय करपाक शेतां करूंक दिवची सुपीत पिळगांवच्या शेतकाऱ्यांची मागणी। आणि आता खबरो विस्तारात। लोकसभे पयलीं डिलिमिटेशन आयोग स्थापन करपाचे मुख्यमंत्र्याचे तोंडी आश्वासना उपरांत आंदोलन तात्पुरते स्थगीत केले। दिसभर पणजे रस्त्यार राजकीय आरक्षणा खातीर आंदोलन केले उपरांत सांजे मुख्यमंत्री आंदोलक शिष्टमंडळाक मेळ्ळो। त्या पयलीं सकाळी विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपी आंदोलकांक पुलिसांनी आडयल्ले। राजकीय आरक्षणाची मागणी घेवन विधानसभेचेर मोर्चा घेवन वचपी एसटी समाजाचो मोर्चा पुलिशेन पणजे क्रांती सर्कला कडेनूच आडयलो। मुख्यमंत्र्यान एसटी समाजाच्या कांय फुडाऱ्यांक उलोवपा खातीर आपयल्ले, पूण लोकांनी वचपाक न्हयकार दिलो। मुख्यमंत्र्यानूच आपल्या म्हऱ्यान येवन उलोवचे अशी मागणी तांणी केली। सांजे वेळा कांय विरोधी आमदारांनी येवन तांच्या आंदोलनाक तेंको दिलो। उपरांत सांजे वेळा विधानसभेत हो विशय बरोच गाजलो। जशी सांज जाली, मुख्यमंत्र्याच्या तोंडी आश्वासनाचेर आंदोलन शेळेलें आनी एसटी समाजान आपलो मोर्चा तात्पुरतो स्थगीत केलो। एक्सिडेंट दिला ते म्हाका मेळपाक येयल्ले। तांची फायल एक्सिडेंट पेंडींग आसा ट्रायबल डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन। थंयच्यान आरजीआय कडेन येवपाक जाय आनी आरजीआयच्यान होम मिनिस्ट्रीचें एप्रुवल घेवन डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करपाक जाय। म्हाजो कंटिन्युअसली एफर्ट आसा। पयलीं गेला तेन्नाय हांव होम मिनिस्टरा कडेन उलयलां की आमकां डिलिमिटेशन कमिशन कडेन फॉर्म करून तांकां 27 रिजर्वेशन दिवपाक जाय। आमचें मत क्लियर आसा, तांकां दिवपाकूच जाय ह्या विशयाचेर। त्या खातीर म्हजो प्रयत्न सुरू आसा। असो प्रोसिजरल डिले जो जाता आनी सांगला टील डेट म्हणजे शेनवार दीस पर्यंत एखाद्या वेळी डिलिमिटेशन कमिशन करपाची फुडें गेली फायल आनी बाकीचो प्रोसेस कंप्लीट जालो जाल्यार म्हाका तो सांगपाक मेळटलो। म्हाका हांवें टेकन अ टायम। हांव म्हणलें फाल्यां म्हणटलें फाल्यांचो टायम टेबल सगळो शिफ्ट जाल्लो सॅटर्डे, सो दॅट सॅटर्डे हांव तेजेर आन्सर करतलो पयलीं। तेन्ना फॅक्च्युअल पोजिशन कितें आसा म्हणजे बाबा आरजीआय कडेन आहा, होम मिनिस्ट्री कडेन काय होम मिनिस्ट्रीच्यान परत डिलिमिटेशन काडपाक पावलें। लोकसभेच्या पयलीं आमचे 100% प्रयत्न डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करपाक। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। सभापती रमेश तवडकरान मंत्री गोविंद गावडेचेर केल्ल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपावयल्यान विधानसभेत बरोच बोवाळ जालो। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान हो विशय बरोच लावन धरलो खरो, पूण ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक हो योग्य फोरम नाशिल्ल्याचें सांगून मुखेलमंत्र्यान ताचेर चर्चा करप टाळ्ळें। आणि जेन्ना एक गंभीर इश्यू जो तुवें अरे स्पीकर सर तुवें केल्लो, अरे तुवें एक्युजेशन केलें की हिंगा स्टेट एक्सचेकरा लॉस जाल मू 2 लॅख ऑफ रुपीज रूल 60 एडजॉर्नमेंट जेन्ना तुवें हो आरोप केलो स्पीकर सर हेजेर म्हाका दिसता जेन्ना स्पीकर सर जेन्ना ऑनरेबल गव्हर्नरान क्लीन स्लेट दिली तुवें करप्शनाचे चार्ज केले स्पीकर सर मुखेलमंत्री तुवें आन्सर दिवपाक जाय when there are serious allegations made of corruption
on Speaker sir, तेका right forum आसा, तेनी right forumaचेर विचारून. This is the forum. Are Speaker sir, which is the forum? Are Speaker sir, this is a very serious issue. Right forum. जे प्रश्न तुवें मांडलेले Speaker sir, of corruption, adjournment motion move केला. हे करप्शनाचो इशू, हो इशू डिस्कस जावपाक जाय. Speaker sir, हो इशू जो करप्शनाचो इशू करप्शनाचो जाता हेजे डिस्कशन जावपाक जाय. Speaker sir, हेजे डिस्कशन जावपाक जाय. तुवें एलिगेशन केला, तुवें जेन्ना एलिगेशन केलें or discuss the question number 1. There has to be a discussion. Question number 1. Discussion allegations are there. There has to be a discussion. 1B. Speaker sir, Speaker sir, as per competence sheet. Speaker sir, that means what you said was not true. Speaker sir, this is an insult to you. Speaker sir, this is an insult to you. Speaker sir, हो एक insult तुका. कित्याक जे प्रश्न तुवें मांडलेले ते विधानसभेत डिस्कस जावपाक जाय. हे प्रश्न हिंगा डिस्कस जावपाक जाय आशिल्ले जेन्ना जायना. हाव why विरोधी पक्ष नेते will you make a statement? Speaker sir, will the chief minister make a statement? Speaker sir, you make a statement? Speaker sir, will you make a statement? Speaker sir, there are serious Speaker sir, एक adjournment motion move केला. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो आणि ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. At the peak of Indian independence movement in 1946, this fort was a jail for several freedom fighters. The Agwad Fort is also known as Goa Fort and is considered as one of the best places to visit in Goa. But as we go back in time, you will come to know that the Fort Agwada is not only a heritage structure but also a testament to the freedom struggle of Goa. At the peak of the Indian independence movement in 1946, the fort was the jail for several freedom fighters who fought for India's freedom from the British and Goa's liberation from the Portuguese in the post-independence. To T.B. Kunha and Ram Manohar Lohia, who were imprisoned during the Portuguese regime. By passing time, the Goa Tourism Development Corporation decided to convert this jail into a museum. The 17th century Portuguese era structure has been renovated by the Goa Tourism Development Corporation along with the Goa Heritage Action Group and Goa's freedom fighters and opened for tourists as a freedom struggle museum. For the purposes of commemorating the sacrifices made by several freedom fighters as well as augmenting the heritage tourism offerings in the state, GTDC had undertaken the restoration of the Agwada Lower Fort.
Central Jail. Major renovation work is done by GTDC as follows. Restoration and rehabilitation of existing structures to match the historical appearance. Beautification of surrounding areas with sitting arrangements for tourist visitors with the premises. Illumination of surrounding area, landscaping with low maintenance approach road. Laterite stone pathways with the jail premises, interlocking pavers for parking area. Restoration of fortification and boundary walls. The whole structure of this fort is built of laterite stone and is girded by bastions from all three sides. Visiting this place is actually giving a true tribute to all those glorious sacrifices and heroic deeds of all those who took part in Goa's liberation and those who fought against the British rule for the freedom of India. ब्रेका उपरांत येवकार आतां पळयात फुडल्यो खबरो. दक्षिण गोंयांत पहिल्याच फावट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची सभा जाता. मंगळारा जावपी विकसीत भारत यात्रेच्या सभेची तयारी सध्या नेटान सुरू आसा. दक्षिण गोंयांत जावपी ही सभा लोकसभा नजरेंतल्यानूय तितलीच म्हत्वाची आसा. लोकसभा वेंचणुकेंत हे फावट दोनूय सीट भाजपाच जिखतली असो विश्वास मुख्यमंत्र्या सयत भाजपाचे फुडारी उलोवन दाखयतात. ताका लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ही सभा राजकीय नजरेंतल्यान दक्षिण गोंयची म्हत्वाची सभा थारतली. सकाळी 9:30 वरांचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाबोळे विमानतळाचेर पावतलो. ते उपरांत सकाळी 10:30 ते 10:40 या वेळेत इंटग्रेटेड सी सर्व्हायवल ट्रेनिंग केंद्राचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जातले उक्तावण. 11:15 ते 2 मेरेन प्रधानमंत्री मोदी इंडिया एनर्जी वीक 2024 कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हण हजर रावतले. 3:15 ते 4 वरां मेरेन मडगांवां विकसित भारत सभा जातली. ह्या सभेक 20,000 गोंयकारांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करतले. 4 प्रधानमंत्री परत दिल्ली वचपाक भायर सरतले. सगळे जाण मोठ्या उमेदीन प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीक आयकुपा खातीर म्हणजे सगळे उत्सूक आसा. आनीक साऊथ गोंयान मडगांवान पयले फावट प्रायम मिनिस्टराची मिटींग जाता. आनीक विकसीत भारत विकसीत गोंय ही थीम आसा. आनी त्या थीमी सकयल खरें म्हणजे फाल्यांची जी जाहीर सभा जाता आमकां सगळ्यांक उमेदीक आसा की ह्या देशाचो एक यशस्वी असो सक्सेसफूल प्रायम मिनिस्टर आनी एक वर्ल्ड लिडर म्हणजे काय सगळें जग पळयता असो आयज फाल्यां गोंयांत येवपाचो आसा. आनीक त्या निमतान आमची तयारी जी आसा ती चालू आसा. गव्हर्मेंट लेवलाचेर जी तयारी चालू आसा त्याच बरोबर पार्टीच्या लेवलाचेर सुद्दां मॅक्सिमम लोक हे सगळे घेवचे अशें आमी ह्या निमतान सगळ्यांक अपील करीत आसात. आनी आमची त्या नदरेंतल्यान जी तयारी आसा ती पळयत जाल्यार एक सक्सेसफूल मिटींग जी आसा प्रायम मिनिस्टराची डेफिनेटली मडगांवान जातली. आनी एक बरो मॅसेज कारण तेणें केल्लें काम फाटल्या 10 वर्सां भितर प्रायम मिनिस्टरान जें डिलिव्हर केल्लें आसा आनी सगळ्यान मुख्य म्हणजे गोंयांक जे ताणें मदत केल्ली आसा गोंयांक जी डिलिव्हरी केल्ली आसा अशा प्रायम मिनिस्टरा कडल्यान आयकप आनी तेजें आमकां मार्गदर्शन मेळप ही खूब व्हडली गजाल. आनी म्हणटकच आमी त्या फाल्यांच्या दिसा कडेन मोठ्या उमेदीन पळयतात. आनी म्हाका विश्वास आसा खूब मोठ्या प्रमाणाचेर लोक हांगासर जातलो सभा जातली. आनी ह्या नंतर अपीलूय करता की सगळ्या लोकांनी मोठ्या संख्येन ह्या सभे खातीर येवचें. फाल्यां जावपी प्रधानमंत्र्याची विकसीत भारत रॅलीची तयारी पूर्ण जाल्ली आसा. हांगा फाटल्यान आमच्या प्रधानमंत्री ह्या स्टेजीचेर एड्रेस करतलो आनी प्रधानमंत्री बरोबर हांगा 2:45 ताजें डॉक्टर फातोड्डाचें जे ग्रावंड देंवतलें आनी थंयच्यान ते हांगा येतले ताच्या नंतर ते एड्रेस करतले. एड्रेस करतकीर हांगच्यान बरोबर 4 सुमार तांची मिटींग काबार जातली आनी ते हांगच्यान दाबोळे वचपाक शाडटले. हांगा चोख बंदोबस्त केल्लो आसा. पुलिसांचे जवळ जवळ गोवा पुलिसाचे 3,000 पुलीस कर्मी हांगा बंदोबस्ताक दवरिल्ले आसात. त्या भायर सेंट्रल फोर्साची
4 कंपनी हांगा दवरिल्ल्यो आसात. ताजे नंतर ट्रॅफिक पुलीस ट्रॅफिकाची जबाबदारी पळयता. LPC पुलीस मोठ्या प्रमाणात दवरिल्ले आसात. जवळ जवळ 20,000 लोकांची आसन क्षमता हो मंडप तयार आसा. विकसीत भारताच्या रॅलीचे फाल्यांची जी रॅली आसा ताका लागून आतांच नरेंद्र सावयकर जनरल सेक्रेटरी आणि पूर्ण तयारीची अनेकदा नियाळ केली आसा आणि ही रॅली सक्सेसफूल जाली अशें ताणें आमकां सांगितलें. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव वलकानेकार. धिल्लन खून प्रकरणात कोर्टान दुबावितांक 10 दिसाची पुलीस बंदखण सुनायल्या. मार्रा पिळण खून प्रकरणात दुबावित जितेंद्र साहू आणि नीतू राहुजा हांकां वाशी मुंबयच्यान अटक करून गोंयां हाडली आणि त्या उपरांत तांकां कोर्टान हजर केली. कोर्टान दोगांकूय 10 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फरमायला. NS धिल्लन आसात तांचे खंय तरी दुबावीत मृत्यू जाले. पर्वरी पुलीस घटनास्थळी पावतकच ह्या सगळ्याचेर तपास करतकूच अशी गजाल भायर सरली ती म्हटल्यार शेनवारा राती NS धिल्लन हाका रातच्या वेळार 2 जाण मेळपाक आयिल्ले. ते म्हटल्यार एक जो चेडो आसा जो 32 वर्सांचो जितेंद्र साहू आणि एक चेडू जे 22 वर्सांचे नीतू राहुजा. ह्या दोगांयका खंय तरी NS धिल्लन हांकां आपल्या विलाचेर आपयिल्ले. तांकां हाडपी एक फॉर्च्युनर कार जी वापरलेली ह्या दोगांयका घेवन हाडपी विलाचेर कुणाल जेन्ना ही दोगांय NS धिल्लन हांच्या विलाचेर पावली तेन्ना खंय तरी जी नीतू राहुजा आसा तिणें अशी कबुली दिली की NS धिल्लन जी आसा जे नीतूचेर खंय तरी जबरदस्ती करपाचो प्रयत्न केलो. पर्वरी पुलिसांनी क्रायम ब्रांच वासी नवी मुंबय हांगासरल्या पुलिसांक कळोवन तेंच्यांनी जी आरोपी आसा हांकां डिटेन केले आणि आयज सोमारा पर्वरी पुलिसांनी गोंयच्यान मुंबय वचून ह्या दोन्ही आरोपींक पर्वरी पुलीस स्टेशनार हाडले. त्याच नंतर आयज तेंची मेडिकल करतकूच आयज म्हापसा JMFC कोर्टान तांकां प्रोड्यूस केले आणि जजान तांकां 10 दिसाचो रिमांड दिल्लो आसा. ह्या सगळ्यात जी फॉर्च्युनर कार आणि जे कॅश जे आशिल्ले 47 lakhs 85,000 हे जे कॅश जे आसा ते पुलिसांनी जप्त केल्ले आसा. त्याच बरोबर जे NS धिल्लनाचे ज्वेलरीज जे आसा सरपळी कडा आनी तेंचो म्हागडो मोबायल हे सुद्धा आरोपी कडल्यान जप्त केल्ले आसा. ह्या 10 दिसाच्या रिमांडा भितर पर्वरी पुलीस जे कोणी तपास जे करतले तेंच्या कडल्यान आमी ह्या केसी फाटली जी म्हायती आसा ती घेत रावतली. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोडीकर. वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची आणि ब्रेका उपरांत पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. खंयच नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज गोंयांत डिझेलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. आनी डिस्टर्ब करूं नाका रे राम असो. जशे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसांय वाडल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयांतूय येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली. पेरे 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 करून हॉर्न मारतली. कळ्ळें मरे. हे कितें रे आवाज जातो ना मरे ना कसलो चमत्कार. चमत्कार न्ही गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसेस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन 40 सिटिंग कॅपॅसिटी USB सॉकेट्स रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन.
कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्योच फॅसिलिटीज माझी बस ह्या स्किमी अंतर्गत जवळ जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन, सिनियर सिटीजन्सांक कन्सेशन आणि कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल. इतलेच न्ही, प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्धा ह्या स्किमींतल्यान खूप आदार मेळटा. आ करून कितें पळयता, आतां उलय. आता किती उलो भिवपाची सोड, आता उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास, आरोग्यदायी प्रवास, आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी. ब्रेका उपरांत येवकार आतां पळोवयात फुडल्यो खबरो. सरकाराच्या देवदर्शन येवजणे वरवीं ज्येष्ठ नागरिकांक अयोध्येक व्हरपाक सरकाराक जमना, मात विश्वजीत राणे तांकां अयोध्येक धाडपाक तयार आसा आनी हाकाच लागून विश्वजीत खरो विकास पुरुश अशें विधान आमदार विजय सरदेसायान केलें. देशभरात राम राज्याचे उलोवप चल्ला, मात गोंयांतली देवळां आनी दायज धार्मीक थळां सांबाळपाक सरकाराक जमना असोय आरोप विजय सरदेसायान ह्या वेळार सभाघरांत केलो. रिस्टोरेशन ऑफ टेम्पल्स, आता हेरिटेज टेम्पल्स खूब आसात. 20 कोटी रुपया जाले 2 वर्सां अलॉट जायत आसा. एलक्यू रिप्लाय अशें म्हणटा की नॉट अ सिंगल रुपी हॅज बीन स्पेंट इन द लास्ट 2 years. देवळां ही सो कसलें राम राज्य आतां. स्पीकर सर, जंय एक्झिस्टींग देवळांच तुमी इग्नोर करता आनी राम राज्यान कसलें करूंक आयले उठल्या तुमी. सेकंड स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान आपले रेडिओ प्रोग्रामान सांगलें की आपूण अयोध्येक धाडटा म्हण देव दर्शनाक. मागीर 20 जानेवारीक ताणें परतें म्हणलें की आपूण हें धाडटलो म्हणून. हांवें एक प्रश्न विचारलो स्पीकर सर, वेदर गव्हर्मेंट इज कन्सिडर्ड प्रोवायडींग सिनियर सिटीजन्स द ऑपॉर्च्युनिटी टू विजीट अयोध्या अंडर द मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना. तुमची रिप्लाय आयल्या नो नॉट येट डिसायडेड. स्पीकर सर, त्या सायडीन आमचो विकास पुरुश पळय म्हणटा आपूण धाडटा म्हणून. सरकार धाडनाका, तो आपूण धाडटा म्हणटा. तो सगळ्या लोकांक त्रासान घालूंक उठला. विश्वजीत, तुजें उलयता बाबा, तुका प्रेज करता हांव आतां. विकास पुरुष म्हणून तो लोकांक धाडटा म्हणून अयोध्येक. सरकार स्कीम काडचे पयलीं तूं धाडटा म्हणून. स्पीकर सर, आतां रिलीजन, कल्चर, हेरिटेज म्हणटा ते सगळ्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट टेनेट्स ऑफ गोंयकारपण. आमी ते प्रिजर्व करूंक जाय आनी प्रोपोगेट करूंक जाय. स्पीकर सर, सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी म्हणटा ती एक इल्लिगल बंगल्याच्या अगेन्स्ट स कॅथेड्रलाच्या बफर झोना खातीर झगडटा. तांची झगडी चालू आसतनाच आनी एक IPP प्रोजेक्ट अप्रूव जालो नेक्स्ट टू द अवर लेडी ऑफ मॉन्ट. ताजे सायडीन आनी एक प्रॉपर्टी 17/2 तुमी कन्वर्ट केली. सो स्पीकर सर, एक कितें चल्ला, खंय हेरिटेज तुमी राखतात आनी ही हेरिटेजी खातीर तुमी पयशे मागूंक सोदतात. सो स्पीकर सर, अशें दिसता की जंय जाय थंय तुमी विसरतात. तुमी इकॉनॉमी मिसमॅनेज करतात आनी तुमी फक्त इव्हेंट करतात. पूण जाता तितल्या लोकांक तुमी गुंगेन दवरतात की सगळें बरें चल्लां आनी फेस्तां चालूच दवरया म्हणून. फेस्तां सोंपत नात तुमची. स्पीकर सर, एक सोंपता दुसरें स्टार्ट. हांव मातशें मागता स्पीकर सर, हें प्रायम मिनिस्टर बी वतकर ते होल्डिंगां मारपाची कमी करा. ती होल्डिंगां तुमची तोंडां पळोवन लोकांक वाज आयला. फक्त तोंडाच दिश्टी पडटा, नवे फोटो, नवी तोंडां. कितें आसा स्पीकर सर. एग्रीकल्चर म्हणटा, एग्रीकल्चराचेर इतली तुमी होल्डिंग लायली. थंय भितर कांय ना, लोकूच ना फेस्टिवलाक. अरे आतां हो एक्वा येदें व्हडलें जालें, तो एक्वेरियम बरो आहा म्हणटात. नुस्तेकार तो आमचो एकलो कोण भाशण दिवपाक गेलो तो म्हणटा फुडें कोण मनीसूच ना. हें कितें स्पीकर सर. म्हाजे असले वेस्टफूल एक्सपेंडिचर करनाकात. म्हाका खबर आहा की इलेक्शना खातीर हें करचें पडटा तुमकां. इलेक्शन जावन तरी पांय पडटा मातशें बंद करा आनी खंय जाय थंय पयशे मातशे मोडा. आता घेऊया ह्या बुलेटिनाचो निमणो ब्रेक आणि ब्रेका उपरांत पळोवया उरिल्ल्यो सगळ्यो खबरो. खंयच नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.
catch it, it's life. If you leave it, it's a waste. I think you can catch it right. I'm talking about the National Water Mission's campaign, Catch the Rain, with the tagline, Catch the rain where it falls, when it falls. It is to push the states to create suitable rainwater harvesting structures suitable to the climatic conditions and subsoil strata. What are the different ways of rainwater harvesting? In scientific terms, water harvesting refers to collection and storage of rainwater and also other activities aimed at harvesting surface and groundwater, prevention of losses through evaporation and seepage, and all hydrological studies and engineering inventions aimed at conservation and efficient utilization of the limited water endowment of physiographic unit such as watershed. Sir, ही कॅच द रेन ही आयडिया कशी आयली? कॅच द रेन आयडिया ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाची ही एक येवजण जी तेणी कित्याक काडल्या, पावसाचें उदक पडटा तें आमी खंय तरी आडोवन दवरपाचें आनी तें फ्युचराक यूज करपाचें. हे जे ब्रेका उपरांत येवकार आतां पळोवयात सगळ्यो फुडल्यो खबरो. गोंयांत दूद उत्पादक फावो ते प्रमाण अजूनय वाडूंक ना. सरकारान यत्न केल्यात खरे, मात तरणाटे हे वेवसायांत देंवपाक तयार ना अशें आमदार मायकल लोबो हाणें सभाघराच्या नजरेक हाडून दिलें. तशेंच दर्या आनी न्हंयो जर नितळ दवरीत जाल्यारूच नुस्तेमारी वेवसाय तिगतलो अशेंय मायकल लोबोन म्हटलां. मिल्क प्रोडक्शन आमच्या स्टेटीन आमी म्हणटा की वाडत आहा, पूण ना. आमच्या गव्हर्नरान सांगला की मिल्क प्रोडक्शनाचेर आमी बरे सबसिडी दिता, हें दिता तें दिता, पूण मिल्क प्रोडक्शन जावपाक जाय स्टेटीन. स्पीकर सर, प्रयत्न ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर करीत आहा आनी म्हाका दिसता की आमी हेचेर आनीक एफर्ट घालीत, आमचे युथाक फुडें काडीत जाल्यार जी ही गोरवां आमकां भायर दिसता रोडांचेर ती बंद जातली.
प्रत्येकान आपले गोट्याची घरां केली, पूण म्हाका दिसता तेजे भायर वचोन आमी ही गोरवां जेन्ना आमी म्हणटा we have to respect them, we have to treat them very nicely, we have to bring them back, see that milk production increases in the state of Goa and our youth takes this up. Speaker sir, stray cattle-चेर उलयल्लो हा गव्हर्नर आनी बरें काम सरकार कोत्ता म्हणून सांगला, पूण तेजे भायर वचोन म्हाका दिसता स्ट्रे कॅटला खातीर जे शेड्स बांदलेले आहा, शिकेरी गोशाळा आसूं आनी खंयची गोशाळा आनीक इन्क्रीज जावपाची गरज आहा आनी थिंगा स्ट्रे कॅटल जे भोंवतात ते थिंगा व्हरोन तरी तांकां पळोवपाची गरज आहा, तांकां फुडें व्हरपाची गरज आहा. फिशींग कम्युनिटी खातीर जे उलयल्लो आहा एज गव्हर्नर की government is supporting them in each and every way, but a fisherman's son today is drifting away, wants to take up some other job, wants to be a clerk, wants to be a taxi driver, or wants to some other thing. We have to understand what is wrong with this industry, why our fishermen community is going away from this from the traditional fishing activity. म्हाका दिसता फिशिंग इंडस्ट्री जी आमची गोंयची आहा, रुचीक नुस्तें म्हणटा आमी, रुचीक चोणाक, रुचीक सुंगटां ही कमी जायत वयतली, कित्याक म्हारग जायत वयतली. जर तर आमचे फिशरमॅन जर तर सायडीक गेले जाल्यार आनी तांकां परतून हाडपा खातीर प्रयत्न आमी सगळो करपाक जाय. 40 आमदारांनी प्रयत्न करपाक जाय की तेजे भागान जे रिवर्स आहा, तेजे भागान जे बीच आहा, तेंच्या खातीर आमी सांबाळून दवरपाक जाय. तर हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हॅलो, टोटल अजूनपर्यंत 15 भुरगीं शेणल्या सर. हय सर, चडशी 7 ते 10 वर्सां. हां, शाळेंत सोडले तुमी? शाळेन शाळा आसतना ती वचना न्ही साहेब. आनी आतां तर सुटी पडल्या, तुमी आनी कितें साहेब? सर सुटी पडले आतां, तुमी आनी कितें सर? ना सॉरी सर ना. हय तुमी म्हणटाले हांव वचून पळयतां आतां. वाव, कितली बरी शाळा. ह्यानी किती रे? चोरानो म्हजेकडे खेळटा, गोवा पोलिसाकडे. सॉरी काका. सॉरी बिरी काय ना. खंय आसा ती बाकीची भुरगी? अरे येत रे सगळी भुरगी भायर. चला या आता घरा. आम्ही येना घरा. आम्ही शाळेनूच रावतली. घरा आमकां सामको वाजता. अरे भुरगी पयलीं शाळेन वचपाक रडटाली, आता घरा वचपाक रडटा. हो कसलो रे चमत्कार? चमत्कार न्ही, हो आमचो गोंय सरकार. अरे गांवान जर अश्यो सुंदर शाळा जाल्यो
जाल्यार भुरग्याच्या शिक्षणा बद्दल भिवपाची गरज ना. भिवपाची न्हू, आतां आमकां घरा वचपाची गरज ना. नव्या दमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार, प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. नव्या दमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार, प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. गोंयाचो फुल्लारे फुडार, खोशी आसा रे गोंयकार, भिवपाची कांय गरज ना. आता दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.